आज तुम्ही या शियांच्या टायमार आयली आनीक म्हाका उगडास आहा म्हजें गोंयचें रूप जेन्ना हांव भुरगीं आसलोलीं तेन्ना चवथीच्या टायमार जावं दिवालीच्या टायमार म्हजो नेबर म्हाका होतकोत्यान धाडटालो आनी हो आंबाडे तुमी जायतो लोक जाणो आनी आमच्या क्रिसमसाच्या टायमार क्रिसमस कॅरल्स जेन्ना जाता म्हजे हिंदू फ्रेंड्स आमच्या बारोबर येताले. माय बेस्ट फ्रेंड इज अ मुस्लीम हू हॅज माय सिक्रेट स्टील डेट. शी इज द ओनली वन हू हॅज माय सिक्रेट स्टील डेट. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज आमी गोंयकारां पीस लविंग पीपल. आमी समजीकार समजदार म्हण आमकां संवसार ओळखता आनी रिसंटली पळय गोंयांत जालां युजींग पॉलिटिक्स युजींग रिलीजन फॉर पॉलिटिक्स रादर हें पयलें जाय नासलोलें. जातालें पूण सोंसपाच्या प्रमाणें जातालें. आतां पळय जाता ते दे आर जस्ट प्लेइंग डिवायड एंड रूल इन द नेम ऑफ रिलीजन. हाजे पयलेंच वेलिंगकरान स्टेटमेंट दिलोलो आमी क्रिस्तांव म्हणटकच आमी भोगशिले पूण आतां तो टायम तशें सांगना आमकां. टायमाच्या प्रमाणें कित्याक ताणें व्हडलो इसूल केला. मातशें रस्तो ब्लॉक करिनाकात, उपकार मागता मातशें रस्तो ब्लॉक करिनाकात. जशें हांवें सांगलां आमी समजदार गोंयकार आनी ह्या टायमार जेन्ना गव्हर्मेंट हें करता आनी केन्ना हें जाता थोड्यान थोड लँड ग्रॅब बील येता तुमकां खबर आहा आमचीच जमीन आमकां मेवची ना. केन्ना हें जाता जेन्ना भुतानी केसीचो इशू येता. केन्ना हें जाता जेन्ना गोंयच्या सायबाच्या इगोचे बोगलेक इलिगल बिल्डिंगां बांदतात तेन्ना असले मनीस आमचे मदें येता. आमकां गोंयकार एकवटाचें पळय रूप आसा तें सांबाळूंक जाय. आमी सगळीं एकवटान रावया अशें आमी जाणोन पूण एक हे मिटींग करून एक उलो की जेन्ना आमी एकवटान रावतलीं तेन्ना गोंयांत हाजे मुखारूय कांयच जावचें ना. सगल्यांक तुमकां आयकूंक येता न्ही. आनी वेन आय से एकवटान राग आनी वायलन्स करून न्हय मातशे रस्ते बंद करिनाकात. उपकार करात कोणाकूच बॅगी व्हरपाक जाय वा भुरग्यांक व्हरपाक जाय. थँक्यू. सो जेन्ना आमी हें पळयता गोंयांत थोडे लोक म्हणटा तांचे वाटेन आहात ते म्हणटा तुमी लंडनांत आहात. लंडनांत आसल्यार कितें जालें आमी गोंयकार आमचें रगत आमी गोंयचे सारकें. सो आमी सगल्यांनी एकवटान मोगान कायदो हातान घेनासतना बाय फॉलोईंग द लॉ एंड ऑर्डर आमी आमचो आवाज फकत ह्या इशूआक न्ही हो धर्म म्हणटकच आमी येता पूण अदरवायज इवन गोंयचो साहेब आमचो देव देखून आमकां कितें सांगता पीसफुली डू इट बट रेज युअर वॉयस. मारामारी ह्यो तसले कामां करूंक न्ही. सो तेंच करूंक आमी हांगा आयल्यात. तशेंच तुमकां उगडास आसतलो जायतो तेंप पयलो आमची पब्लीक हॉलिडे डिसेंबर 3 ही बंद करूंक सोदताली आनी आतां ते जावंक दिलें ना देवान. म्हणटकच हाजेय मुखार आमी तर एकवटान मोगान मोयपासान आनी तशेंच खंयच्याय धर्माचेर आड वचनासतना एकवट दाखयलो जाल्यार हेंय मुखार हाजें जावचें ना. तशेंच पॉलिटिशियन्स आर व्हेरी गुड इन युजींग दीस. आमी धर्म हे यूज करचें न्ही हें करूंक. तशेंच म्हाका दिसता कायद्याचेर हांव उलयतां. एज अ practicing lawyer back home, Article 25 of the Constitution tells us that, I'll read it to you, that all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion. And Article 26 which is of the Constitution, the highest law of the land, our Constitution we know of India, it says that all denominations, सगळ्या धर्मांनी we can manage our own affairs
इन मॅटर्स ऑफ रिलीजन दुसऱ्यांनी आमकां सांगूंक जायना आमचो देव कोण तो म्हणजे सेक्युलरिझम म्हणून आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांगता म्हणल्यार कितें हांव तर एक हातराक देखून देव मानता जाल्यार तुज्यान म्हाका सांगूंक जायना तो म्हजो देव न्ही आनी तेंच आमकां लागता जेन्ना आमी दुसऱ्या भावार्थांक चॅलेंज करना तांचो धर्म तांचे विरुद्ध आमी वचोना तेंच आमकां लागता हांव आजून म्हणटा आमकां हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एक and I'm sure most of you all agree. Am I right? Yeah, you're right. Yes, you're right. तशेंच आनीक एक म्हणल्यार आमचो गोंयचो साहेब आमी तरी मानता ताका तो सदांच आमच्या मोतीन काळजान धर्मान आनी आमचे मदें उरतलो दुसऱ्यांनी आमकां सांगूंक जायना दुसऱ्यांक मानपाक तर गरज ना मानपाक तर दिसना जाल्यार आमी ताका फोर्स करना पूण ताणें आमकां सांगूंक जायना की आमची कम्युनिटी जी मानता तो आमचो गोंयचो साहेब न्ही म्हणून आनी लास्ट म्हणल्यार हांव सांगूंक सोदतां एक्सपोजिशन येवपाचें आसा आनी ताजे पयलेंच हें जालां हाजे पयलीं कितलीं एक्सपोजिशनां जालीं म्हज्या भुरगेपणान देखून म्हाका उगडास हांव लायनीन रावताली पूण असलो इशू केन्नाच जावंक ना आनी हिंदू भाव ती वाती पेटयता हिंदू भाव ती हार घेवन देखून हार घे गोंयच्या साहेबाक वचून घाल म्हूण सांगता जाल्यार आमचे मदें एक्चुली दुस्पोट धर्म घालिना आमचे मदें इन अ वे पॉलिटिशियन्स घालता आनी तशेंच जे भाशेन हांवें सांगलां भुतानी इशू लँड ग्रॅब इशू हे सगळे इशू येता तेन्ना हे इशू येता आमी फर्स्ट ऑफ ऑल हांगा एकठांय कित्याक जाल्यान कित्याक ताका अरेस्ट करूंक ना आजून